दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या समर्थनात इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी पणजी आझाद मैदानाचेर सरकारा आड मोर्चा काडपाक गेल्ले कडेन तांकां पुलिशेंनी आडयले। सरकार ईडी, पुलीस, सीबीआयचो गैरवापर करून विरोधकांचो आवाज चेप्पाक सोदता। भाजपाच्या सरकारान सध्या गुंडागिरी आणि हुकुमशाहीचे राज्य चलयला असो आप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हाणें केला। Place to protest and it is a place marked to protest. पण आज जावं हे पुलीस फोर्स घेऊन ही गुंडागिरी हुकुमशाही हो बीजेपीचो सरकार आणि त्याचे सगळे वांगडी आज जी हुकुमशाही देशभर जी चल्ल्या जावं बीजेपी तेंगेले अलाय एनडीए जावं शेजारी सोयरे भाव ईडी भयण सीबीआय आणि सासपाय आयटी हे सगळे मेन आज ही हुकुमशाहीचो म्हाका दिसता खून केलेलो आहा। इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आणि जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन मुखार सरता या सरकाराक एक्सपोज करपाक आमचेरूय प्रयत्न जाता टू सायलन्स आवर व्हॉइसेस। आज जे दिल्लीच्या गावांत जे जाला जावं झारखंडच्या गावांत इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी इंडियाज इंडिपेंडन्स दॅट 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हॅव बीन अरेस्टेड and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal but it is the arrest of each and every individual here. आमगे शिमतोरी मुरेला आज म्हाका फाल्यां तुकमू आणि हे ही दादागिरी आणि हुकुमशाही जी बीजेपीचो सरकार ते पयले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता। पयलो प्रयत्न करता टू बाय आउट दी ऑपोजिशन आणि जोरीतोर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ईडी सीबीआय आयटी तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा आणि जोरीतोर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध जोरीतोर तुवें आवाज काडलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता।